पेडण्या म्हालांतल्या हळद प्राचीन किल्ल्याची वायट परिस्थिती जाल्या। या किल्ल्याचे पर्यटन थळ जावचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी फाटल्या काही वर्सां सावन केल्ली, पूण सरकारान तांचेर दुर्लक्ष केले। सरकारान प्राचीन काळांतल्या किल्ल्याची जतनाय घेवन थंय गरजेच्यो साधन सुविधांची वेवस्था करून दिवची आनी ताचे सोबितीकरण करचे, तशेंच एक पर्यटन केंद्र करचे। पर्यटन मंत्री तशेंच थळाव्या आमदारान हाचेर लक्ष घालचे आनी ताचे सोबितीकरण करचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। सांगा सर। आज आमी हांगा हळर्णान जो प्राचीन किल्लो आसा आनी ताका भरपूर ऐतिहासीक म्हत्व आशिल्ल्या कारणान आमचे हांगासरले ग्रामस्थ लोक कितले फावटी गव्हर्मेंटा कडेन मागणी केली की ताची व्यवस्थीत रित्या डागडुजी जावची आनी एक पर्यटन दृश्ट्या उत्कृश्ट पर्यटन केंद्र जावचें, हाच्या खातीर खूब वर्सां पासून आमच्या लोकांची मागणी आसा। पण अजून जाय तशें गव्हर्मेंटान लक्ष दिल्लो ना। जाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन आमची एवढीच मागणी आसा की हे मेंटेन करचें, हे पुरातन वास्तू जी आसा ती परत मेंटेन करून ती पूर्वस्थितीत हाडून खंय खंय डागडुजी करपाची जी गरज आसा, मागीर बाकीचे कुशीकचे ब्युटिफिकेशन करपाक जाय। टुरिजम मिनिस्टर आसा तो बरोच डायनॅमीक आसा आनी कितें तरी करतलो अशी आमची अपेक्षा आसा। आमचे आमदाराचे सहकार्य आमकां सदांच मेळटा। आमदारानय ह्या गोष्टीचेर मातसो लक्ष दिवचो आनी ही एक योजना प्रायोरिटीचेर घेवची आनी हाचो एक उद्धार करचो अशें ह्या गांवांतल्या लोकांची अपेक्षा, आमची पेडणेकरांची अपेक्षा आसा।